La regola suprema della correzione fraterna è l'amore, volere il bene dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E tanto tempo è anche tollerare i problemi degli altri, i difetti degli altri in silenzio e nella preghiera, per poi trovare la strada giusta di aiutarlo a correggersi. E questo non è facile. La strada più facile è il chiacchiericcio, spellare l'altro, come se io fosse perfetto. E questo non si deve fare. Mitezza, pazienza, preghiera, vicinanza. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव फादर. आयचे मिसाचे भेटेन आमी किरीत मागतले आयज जल्माचो दीस प्रिसिला मिरांदा आपल्याची बरे भलायकी खातीर मागूंक लायता. तशेंच आज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटा रेंद्राबाद दाबोली समुदाय तांकां आनी तांच्या कुटुंबाची देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण किरीत तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया सगळीं आमची भावां भयणांची पिडेंत आसात तांकां देवान आपल्या आलाशिऱ्यान भरून तांकां इलाज फावो करूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळा भाव भयणीनो, दुसऱ्यांक दान करप हें मनशाच्या सैमांत रिगलोलें आसा. सगळ्या धर्मांनी दान दिवपाची शिकवण मेळटा. आमचे क्रिस्ती धर्मान दान दिवप विशेशी शिकवण म्हणल्यार हास्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. हेंच मनान घेवन आयच्या सेवा धर्मा विशय घेतला तो हो.
तिणें 2 सोपुल्ले नाणे तातूंत घातले. एके विधवेन बायलेन 2 सोपुल्ले नाणे देव मंदिराचे पेटयेन घाले आनी ते पळोवन तिणें आपलें आसलें तितलेंय घालें. देखून जेजून तिची वाखाणणी केली. आयचो आयतार साद्या कालाचो 32वो आयतार आनी तो मांग धर्माक वेदी सेवकाचो आयतार. आमचे फिरगोजेन जायतीं सोपुल्लीं भुरगीं ते विधवे भाशेन आपलें आसाय तितलें आपलो वेळ आनी गूण हे वेदी सेवे वरवीं जेजूक भेटयता. सगलीं वेदी सेवकाक वेदीची सेवा करूंक अदीक आनी अदीक जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी ताचे मदलीं जायतीं देव आपोवणी आमचे पयस सोबेक फावो जावंक आमची मागणी देवाक उबारुया. आसत्या तोंडान दिता ताचो देव उदीक मोग करता. जिवितान आमी उदीक उदार जावंक आनी आसत्या तोंडान आमच्या जिवितान आसा तें दुसऱ्यांक आमी बरें मनान दिवंक आमी जायते फावटी चुकता. हे वेळार आमच्या चुकीचे बोगसणे देवान एकामेका लागीं मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोपतवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सांगवान मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोर पुदविदा देवा आमच्या कोण मोड्या बापा
आमचे वेली सगळी विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडी कसली चाड कोरनासतना कुशाल मोलान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवूत चलयता सासणाच्या सासना. मकाबेवेच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. आपल्या आवय बरोबर 7 भावांक कैदी केले. सोमूत आडवारता ते दुकऱ्याचे मांस खावूंक मन सोयती आनी झेर बोंड मारूंक राजातूय बोड करतालो. हेरा सांगात्यांच्या नांवान एकल्यान म्हणलें, तूं आमचे कोडे विचार करूंक कितें जाणा आसूंक सोदताय? आमचे पुर्वजांचे कायदे मोडचे परस आमी मरूंक अदीक कबूल आसां. आपलो निमाणो संस्कार सोदतना दुसऱ्यान म्हणलें, क्रूर मनशा ह्या जिवितांतले तूं आमकां काडून उडयशी, पूण पृथ्वीचो राजा आमकां सासणाच्या जिविताक नव्यान जिवोवन करतलो, कित्याक ताणें कैद्या पासत आमी मरतांव. ताचे फाटल्यान तिसऱ्या कोश्टांक राजा आनी चाकर आपूण मौजा मारतले आनी जीब दाखय आनी मागलोले देखूंक ताणें ती रोकडी भायर काडली आनी काळजीदारपणान आपले हात उबारले आनी ही मान फावो आसलेली उतरां म्हणली. स्वर्गानूच हे सांदे म्हाका दिले. ताचे कायद्या खातीर त्या राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिशा उठलो आनी जाफेरात शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा जोडोव एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एके आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जाबाब दिलो, सर्वेस्परा, जिव्या देवाच्या पुता देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. मूठभर मात पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जोडोव एकठांय करतां आनी त्या उपरांत आमी मरतल्यो. इलिजान म्हणलें, भियो नाका, तुवें सांगलाय तशेंच वचून कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, आख्खे पृथ्वीचेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती जावची ना. ती ओस्तोरी गेली आनी इलिजान सांगलोलें तशेंच केलें. तो, ती आनी ताचो पूत जेवलीं. एलिजा उदेशी सर्वेस्परान सांगलोलें तशेंच दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी.
ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. वतून म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांचो सांकळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. साबार ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवेंक सांबाळटा. साबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर आपुरबाय करता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सोयना जो पिणकेची पिणके तुजो देव. तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. साबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. हेब्रोवांक बरयल्लें चिटीवेलें वाचो. भाव भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्नान कोऱ्या पवित्र स्थानाची फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानान जेजू भितर सरूंक ना. तो कोरो म्हणल्यार सर्गीच्या पवित्र स्नानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्साक आपली न्हय त्या रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली भेटवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोदचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो युध्द करूंक पातोक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशें मनीस एक फावटी मोता आनी त्या उपरांत ताका जोडटी आसा, तशेंच सोमेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच फावट आपणाचो युध्द केलो. आनी दुसरे फावटी पातकांक लागून न्हय, पूण तांचें वायट पळोवन आसता तांकां तारणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हे उद्गार. कोशी मोनान जी कोण गोरीब ती कोरेंच बागी. स्वर्गीचें राज कोरेंच तांचें. Marco formului Gesù Cristace șuru bortoma. आपले शिकवणेन जेसून उरपोंजीक मुळे दोन शास्त्रा विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवूंक तिंट्यार सालाम घेवंक देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवात्यो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांची फिसां घेवन विधवांचीं घरांदारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू दोन पेटी मुखार बसून लोक कसो पेटीन दुडू घालता तें चोत्रायेन पळोवन आसलो. आनी साबार ग्रेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबडी विधवा आयली आनी तिणें दोन सुपुर्ले नाणे एका पावा इतले तांतून घाले. आपल्या शिसांक आपूण हाडून ताणें म्हणलें, पेटीन दुडू घाल्यात
तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाला. तो सगल्यांनी ओगडें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतल्यान आसलें तितलें आपल्या जेवणा काळाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ महाने मोगाळ बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 32वो आयतार आनी आज आमकां हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव अदीक मोग करता. उदार काळजान जी आमी करता, उदार काळजान जो मनीस देवा लागीं आपूण अदीक आनी अदीक उदार जाता ताका देव अदीक देण्यांनी भरता अशें आमी आयकता. आयच्या ह्या संदर्भांत किरीत एक धाकटुली घडणी म्हाका उगडास येता. एक भुरगो आसलो आनी आपल्या जिवितांत ताणें पयले सुवातेर एक चॉकलेट ताका कोणें तरी दिली. ही व्हडली चॉकलेट घेवन तो खुशाल जालो. आपल्याक चॉकलेट मेळ्ळी म्हणून तो खुशालकायेन जेन्ना उंडी मागतालो तेन्ना खुशालकायेन तो उंडी मागता तेन्ना तो वाटेर ही चॉकलेट उगडटा आनी आमी जाणा चॉकलेटीचे भितर आनीक एक रॅपर आसता. हे रॅपर तो उगडटा आसतना ही चॉकलेट मोडटा आनी आपल्या तोंडान घालूंक तो प्रयत्न करता आसतना ताची नदर रस्त्याचेर एक भिकारी आसा ताचेर पडटा. ह्या भिकाऱ्याक पळोवन तो चुचुत्ता. भिकारी ताचे लागीं कितें तरी मागता. ही चॉकलेट ओद्दी मोडलेली काडून त्या भिकाऱ्याच्या हातान तो घालता आनी भिकारी ती चॉकलेट घेता. भुरगो खुशाल जावन फुडें वेता. मुखार वेता आसतना उरलेली चॉकलेट आपूण खावंक तो सोदता. फाटल्यान नदर मारता भिकाऱ्याचेर आनी पळयता भिकारी एकदम खुशालकायेनी मुरगोटून वो चॉकलेट खाता तें पळोवन तो भुरगो परतून त्या भिकाऱ्याशी येता आनी आपल्या लागीं उरलेली ओद्दी चॉकलेट त्या भिकाऱ्याक दिता आनी आख्खी चॉकलेट ताका दिवन ताची खुशालकाय दुप्पट करता. हो भिकारी खरेंच खुशालकायेन भरलो म्हूण आपुणूय खुशाल जाता. एक भितरल्यान ताका खुशालकाय येता, कित्याक आपल्यान कितें तरी बरें केलां आनी हे बरेपणाक न्हय आपल्याकूच खुशालकाय पूण दुसऱ्या मनशाक खुशालकाय मेळ्ळी म्हणून तो भुरगो खुशाल जाता. बाबा भयणो, आयचें पयलें वाचप राजांच्या पुस्तकांतल्या वाचपांतलें आमी घेतलां आनी तुय आहाज राजा. आमी जाणा एलिजा प्रवादी तुय आहाज राजाच्या तेंपार तुय आसलो. म्हणटच आहाज राजा आपूण जेजुबेल ह्या एक राणी लागीं लग्न जाता. ती ताच्या धर्माची न्हय आसली, इस्रायल पर्जाच्या धर्माची न्हय आसली. सर्वेस्परा देवाक ती मानिनासली. जेन्ना ही आपूण बाबा भयणीनो ताचे लागीं लग्न जाता तेन्ना ती आपल्या देवाक नमस्कार कर म्हूण राजा लागीं मागता आनी राजा बाबा भयणीनो हें तिचें मांडणें, हें तिचें म्हणणें सगलें मानून घेता आनी दुसऱ्या देवाक बाबा भयणीनो नमस्कार करूंक तो फुडें सरता. आख्खे पोरजेक तो बरोवन घालता, तुमी सगल्यांनी म्हज्या राणीच्या देवाक नमस्कार आनी पुजा करची. आनी अशें करता आसतना सगलो लोक बाबा भयणीनो निराश जाता, कित्याक सर्वेस्परा देवाक ती विसरतात. 3 वर्सां लेगीत देव बाबा भयणीनो तांचेर तिडटा आनी ह्या लोकांक 3 वर्सां पर्यंत दुकोट आनी थंय महामारी येता. असल्या वेळार एलिजा प्रवादी तांकां शिडकायता, तुमी सर्वेस्परा देवाक विसरलीं, तुमी सर्वेस्परा देवाचेर आड गेलीं, तुमी सर्वेस्परा देवाक मानिनात, कुड्ड्या देवाक तुमी भोसतात. हें आयकून राणी सगळीच रागाबरी जाता आनी एलिजा प्रवाद्याचो जीव काडूंक सोदता. सर्वेस्पोर स्वप्नान एलिजाच्या प्रवाद्याच्या स्वप्नान येवन ताका म्हणटा, वच शार सोड आनी पडून वच. आनी बाबा भयण एलिजा प्रवादी सिदोन दोंगराचेर पळोवन वेता आनी थंय तो रावता. अशें ताका भूक लागता आनी आयचें वाचप थंय तान कोमेस जाता. एक विधवा बाबा भयणीनो जोडो पुजावंक म्हूण त्या सिदोन दोंगराचेर येता आनी येता आसतना एलिजाक ती भेट्टा आनी एलिजा म्हणटात, म्हाका भूक लागल्या, म्हाका कितेंय तरी खावंक दी. आनी विधवा ताका अशें सांगता, म्हजे लागीं देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, मूठभर मात पीठ आसा
आनी बाटलेंत इल्लें तेल हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लेंशें जेवण करूंक हांव जोडो एकठांय करतां आनी त्या उपरांत आमी मरतलीं. आनी भाव भयणीनो, एलिशा प्रवादी तिका अशें म्हणटा, भियेनाका, तुवें सांगलां तशें वचून कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. आनी भाव भयणीनो, 3 वस्तू ह्या आयच्या वाचपान आमी पळयता. पयले सुवातेर आपूण सगलो खालती जावन आपली बूक मार म्हणून एलिशा प्रवादी तिचे लागीं प्रार्थना करून मागता आनी हे बुकीन आपल्याक कितेंय तरी खावंक दी अशें तिचे लागीं प्रार्थता. ही विधवा भाव भयणीनो एलिजाचेर चुचुत्ता आनी आपल्याक उणें करून पीठ आसा तें मोठभर पीठ आसा तें मोडटा आनी आपल्याक उणें करून एलिशा प्रवाद्याक दिता. इतलेंच न्हय, सर्वेस्पोर देव भावा भयणीनो ह्या तिच्या वरदाना खातीर, ह्या तिच्या उदारपणा खातीर तिका बेसांवांनी बोडटा आनी तिचें पीठ भावा भयणीनो आसा तें अदीक दुप्पट जाता आनी तिका भावा भयणी पीठ उणें जायना. आख्खे पृथ्वीचेर सर्वेस्परान पावस धाडपर्यंत दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना अशें ही बायले लागीं विधवे लागीं घडटा. कित्याक तिणें सर्वेस्पराचेर पातयेवन आपल्याक उणें करून एलिशा प्रवाद्याक दिलें आनी बाबा भयणीनो ती आनी तिचो पूत जेवली, तशेंच एलिजान सांगलेलें तशें तिचें सवें जालें. आयचें दुसरें वाचप एब्रामांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप आमी आयकता. थंय आमी बाबा भयणीनो ह्या चिटींत अशें सांगता, आदीं बैलांच्यो बोलयो चडयताल्यो, आतां बैलांची बोली चडोवपाची गरज ना, कित्याक जेजू आपुणूच पयले सुवातेर बोली जालो. दुसरे सुवातेर जेजू आमचे सोडवणे खातीर ताणें आपल्याक बोली कसो सर्वेस्परा देवाक ओपून दिलो आनी तिसरे सुवातेर एकदां बोली जाल्लो परतून आनी मरचो ना म्हणटच सासणाक आमची सोडवण करूंक त्याच जेजून आपल्याक सर्वेस्परा देवाक बोली कसो ओंपलो. बाबा भयणीनो, उदार मनान उदार काळजान आपली भेट ह्या जेजून देवाच्या पुतान आमच्या पातकां खातीर केली. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे परी जेजू एके विधवेक बाबा भयणी दुबळे विधवेक पळयता. आपल्या लागीं आसले तितले 2 नाणे बाबा भयणीनो तिका आसले तिचे लागीं म्हणटकूच ती येता आनी दान पेटीन हे 2 नाणे आपल्या लागीं आसात ते एका पावा इतले म्हणजे तिका रातभर जें कितें खावंक जाय आसलें तितलेच तिचे लागीं पयशे आसले ते आपल्याक उणें करून ती देवाच्या ह्या दान पेटीन घालता. जेजू म्हणटा सगल्याहून व्हडलें दान हे विधवेन केलें, कित्याक दुसऱ्यांनी सगल्यांनी ओगळें उणें आसलें तितलें ह्या 2 पेटीन घातलें. आपल्या लागीं सुबेज आसलेलें तें ताणें घातलें. आपल्याक उणें करून घालूंक ना, पूण हे विधवेन आपल्याक उणें करून हे दान पेटीन घातलें. भाव भयणो, जिवितान आमकां जायती शिकोवण मेळटा आयच्या ह्या वाचपा उद्देशी. पयले सुवातेर बाबा भयणो, आमच्या जिवितान आमकां देव उदारपणान जिवंक आपयता. जायते फावटी आमी ह्या संवसारान जियेता तेन्ना जिवीत आमकां एक देणें, देवान आमकां हें जिवीत दिलां हें संवसारान जिवंक. म्हणटच देवाचें देणें कशें उदारपणान हें जिवीत आमी जिवंक आमकां तोच देव उलो मारता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आमी ह्या संवसारान आमकां गिरेस्तकायेची गरज, आमकां दुडवाची गरज, आमी ती पुंजायता, आमकां फावो तितली पुंजावंक गरज. जायते फावटी आमकां नाका तितली आमी ओदीक पुंजायता, आमी लॉन्च दिता, आमी आडगां करून गिरेस्तकाय पुंजायता, आमी दुसऱ्यांक फटोवन भाव भयणीनो ओदीक आनी ओदीक पयशे एकठांय करता. आमी जायते फावटी आमकां हिसपा भायर फावो नासतना पुत्यान आमी दूड एकठांय करून दवरता. हें उदारपण न्हय भाव भयणी. हें जावन आसा आमकां ओदीक आनी ओदीक विश, आमकां भाव भयणी ओदीक आनी ओदीक ग्रीड, आशा म्हणटा पळय तसली सोय आमी करता. म्हणटच उदारपणान जियेतलो मनीस आपल्याक उणें करून दुसऱ्यांक दिवपाचें चिंता. तिसरे सुवातेर आमी जायती बाबा भयणीनो गिरेस्तकाय पुंजायता आनी दुसऱ्यांक दिवचे बदलेक आमी हिसपा भायर आमकां ही गिरेस्तकाय दवरता. आमचीं भुरगीं बाळां जायते फावटी हाचो दुरुपयोग करतात, जाय तशी मौजां मारतात, जाय ते भाशेन आपल्याक जाय थंय भोंवतात, आपल्याक जाय ते भाशेन आडगां करून ही गिरेस्तकाय ओगडायतात. कित्याक
आमी ह्या गिरेस्तकायेचो बरो उपयोग करूंक ना. आमी उदार मनान दुसऱ्यांक धर्मदान करूंक ना. उदार मनान गरजेवंतांक आमी पावूंक ना. चवथे सुवातेर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी गिरेस्तकाय पुंजायता तेन्ना उगडा आसूचो गरजेवंतांक, कोण नासलेल्यांक, अनाथांक आमकां दिवंक कायदो आसा. कित्याक देवान म्हाका घोडये एकमत दिली आसतली. म्हजे उद्देशी हांव गिरेस्तकाय पुंजायतां. म्हजे एकमतीन हांवें उदीक आनी उदीक पयसो केला. पूण म्हाका ह्या समाजान जियेता आसतना एक कार्य आसा. म्हाका ह्या समाजान जियेतना एक ड्युटी आसा. कसली? हांवें दुसऱ्यां सगळें उदार जावंक. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. आमी जायते फावटी हांसत्या तोंडान दिवंक गरज. आमी आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक सोदिना. आमच्या भाटान जायते फावटी जायते वस्तू पिकतात. आमच्या घरांत जायते वस्तू येतात. आमच्या ह्या बाजारांत जायते वस्तू आमी हाडटा. कसल्या मनान आमी भाव भयणो तांचो उपयोग करता तो आमकां विचार करुया. आमच्या भाटान पडटा ते फकत आमकांच न्हय भाव भयणो. उदार मनान आदली आमची दुसऱ्यांकूय वांटतालीं. एक आंबे पिकले जाल्यार दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो ती वांटतालीं. आमचें सगळें दुसरें एक फळ जालें जाल्यार दुसऱ्यांक वांटूंक ती भोंवतालीं. आमचें सगळें कितेंय तर बरें हाडलें जाल्यार दुसऱ्यांकूय ती दिवन आपलें जिवीत सारतालीं. असलें उदार मन आमचें सगळें आसूंक गरज. जायते फावटी भाव भयण गिरेस्तकायेची आमकां इतली आशा की ही गिरेस्तकाय फकत म्हजी आनीक दुसरी आसा तीय हांव घेवंक सोदतां. आनी हाका लागून झगडीं सुद्दां आमचे मदें जातात. आज जेसू आमकां सांगता, हे दुबळे विधवेचे उगडास करून आमकां म्हणटा उदार मन तुमी उदार मनाची जायात. पयले सुवातेर. दुसरे सुवातेर खालती तुमी जायात. देवान तुमकां दिलां उदार मनान दुसऱ्यांक दिवंक वावरात. आनी तिसरे सुवातेर जी देवान तुमकां गिरेस्तकाय दिल्या फकत तुका न्हय, तुज्या भुरग्यां बाळांकूच न्हय, पूण दुसऱ्यांकूय ती फावो हें मनान धरून तुजें जिवीत सार. आमच्या जिवितान हें सगलें करूंक उदार काळजाची आनी मनाची जावंक आमकां हे मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतांची आनी मेल्ल्यांची मजुरी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जेवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमची थोडी खासगी मागणी त्या सोर पदवीदार देवा बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी, याज्ञिकांनी आनी धोर्मीक भावा भयणींनी जेजूच्या उदारपणाचेर नियाळ करून आपले पोजे सोवे उदार जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माक एकसारको मान दिवंक आनी सगळ्या सोवे उदार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. पिडेत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींनी मागण्या वरवीं जेजूचे बोल सोडून आनी भलायकी आसलेल्यांनी ताची फावो ती सेवा करूंक उदार काळीस तांकां दी म्हूण मागुया. तुझ्या
पुण्याची मागणिया आमची काकूत सगळीं आमची वेदी सेवकां जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी वेदीचे सेवे उद्देशी आपल्या जिवीत क्रिस्ती मुल्यांनी आकारूंक हाडूंक आनी तांच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वेदीची सेवा करूंक उत्तेजन आनी बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या पुण्याची मागणिया आमची काकूत वेदीचे सेवे उद्देशी ल्हान भुरगीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांनी आयकतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पावल मारतात. जायत्या आमच्या वेदी सेवकांनी जेजूचो ताळो आयकून यादीकपणाक आनी धर्मीक जिविताक काण मारूंक देवा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या पुण्याची मागणिया आमची काकूत थोडो वेळ उबी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. मोगळा बापा तुजेर पातयेवन आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. आमच्या काळजा मनाचो तूं ताव घेताय आनी आमकां कितें गरज तें सगळें तुका थावें. भावार्थान केल्ली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुज्या पुता भाशेन आमच्या जिवितांत उदार मनाची आमकां कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोशा बाबा बुन्ने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या लागी पयसुलेच्या दावाक सोलूसपोर मानून घेऊ. मोगाळ बापा या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची बेटोणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोर्वेस्पोरांताय उबारता. सोर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया.
Oyoshami koruk favor. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाचे देवा सूर काड्यान सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कुश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या मैमिमोन सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतले हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco orgulho Gesù melo, Gesù ci vozala, Gesù roviare tolo. Gesù melo, Gesù ci vozala, Gesù roviare tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सपोती भाग्योन सुसे
भाग्यून दवरतान सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोधी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोर पदवीदार बापा सोर बंधून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दोन दिसाक उदार मनाचे आनी उदार काळजाचे आमी जावं कित्याक देव आमकां फावो तितलें दिता आनी आमच्या जिवितांत फावो तितली गरज आमकां तो पूर्ण करता देखून आमी उदीक उदार मनाची जावंक जेजून आमकां मागणें शिकयलां कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल जी खुशी परमेन तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचेय सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या धर्माचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कातरांत म्हाका मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
una scorinzarea tuso casa sotto sano al boca kitlo puntus agizaloi zana puro buscai firu vecha kotpo सर्वेस्पोर मोसो गुवडी कितेंच म्हाका उणें ना पांचवो चोरो मेळटा थंय आड पडूंक म्हाका दिला शितोड व्हांवत्या उदकाशी चलयता म्हजीं पावलां प्रार्थुया कोनवाड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काडसांनी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसुया
देवाचे कृपेन काजा जाता मार्टिन मेल्विन मास्कारेनेस, पूत पावलो लुईस मास्कारेनेस आनी रोजा मारिया अंजेलिका दिसा रावता सांकवाड. हो लग्न जाता वेल्सी गामा, दू फ्रांसिस्को गामा आनी मार्सेलिनो गामा रावता दाबोली. ही तांची दुसरी चीट. देवाचे कृपेन काजा जाता सेबी न्यूटन बॉर्जिस, पूत अलेशांद्र बॉर्जिस आनी रेमेदियाना कुलासो रावता आल्तो दाबोली. काजा जाता रुबी फेर्नांडीस, दू रोजारियो फेर्नांडीस आनी आगुस्ता सुवारीस रावता मोडगोवा. ही तांची पयली चीट. देवाचे कृपेन काजा जाता क्लायव जो रॉड्रिगीस, पूत सोंपलेल्या डायगो जुआंव रॉड्रिगीस आनी क्रिस्तालिना मारिया रॉड्रिगीस रावता कांदोली. तो लग्न जाता स्टेफी प्रेसियोजा सिक्वेरा, दू मानुएल पियदाद फिलिप आंतोनियो सिक्वेरा आनी मारियानिना सुकुरिना फिलिपिना दा कॉस्ता रावता चिकाली. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडखळ आसल्यार तुमकां सांगून दिवचो कायदो आसा. ह्या सुमानाच्यो कोडवण्यो. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ. पयले मीस 6 वरांचेर सांत आंतोनीची समुदाय जिना. दुसरे मीस 7:15 पेंटा फोंडवे समुदाय. तिसरे मीस फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी कपल्स फॉर क्रायस्ट आनी चवथे मीस दोतोनीच्या भुरग्यांक. सायबिणीचे बेटीची मांडावळ ह्या सुमानांत हे भाशेन जातली. 8 तारखेर सेंट जोसेफ समुदाय कॉपेल बाट 6 वाजता सुरवात जातली. सांतान गोमिसाच्या घरा लागीं आनी मागणे सेंट क्रूज म्हणजे कॉपेला लागीं तुमची जातली. 9 आवर लेडी ऑफ वलंकनी समुदाय रेंद्राबाट डेरियल डसूजा हाच्या घरा लागीं मागणें जातलें फ्रांसिस्को गामा हाच्या घरा लागीं. सायबिणीची भेट लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय जयराम नगर 11 जातली. सुरवात फ्रांसीस वाज हाच्या घरा लागीं आनी मागणें होली क्रॉस हांचे लागीं. कोणाक तो जिविताचो प्रकाश डेली फ्रेश जाय फुडल्या वर्साक ताणें आपलीं नांवां आमचो सांकिस्तांव फ्रांसीस आसा ताचे कडेन दिवचे. CYFC हांचें कॅन्टीन आतां आसा. तुमकां कितेंय जाय जाल्यार तांच्या कॅन्टिनान तुमी घेवचें. तांचे ह्या कॅन्टिनाचो सगलो जो तांकां फायदो मेळटलो ते किरीत भाशेन नोंदणी जातली ताका ते उपयोगाक करतले म्हूण तुमचे लागीं मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुनियात उदार मनाची आनी उदार काळजाची जावं क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Jesus, oh, he Jesus, oh, por ali, Jesus, oh, he
La regola suprema della correzione fraterna è l'amore, volere il bene dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E tanto tempo è anche tollerare i problemi degli altri, i difetti degli altri in silenzio e nella preghiera per poi trovare la strada giusta di aiutarlo a correggersi. E questo non è facile. La strada più facile è il chiacchiericcio, spellare l'altro, come se io fosse perfetto. E questo non si deve fare. Mitezza, pazienza, preghiera, vicinanza.
चेक. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सगळ्या धर्मांनी दान दिवपाची शिकवण मेळटा. आमच्या क्रिस्ती धर्मान दान दिवपाक विशीं शिकवण म्हटल्यार हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. हेंच मनान घेवन आयच्या सेवा धर्मा विशय घेतला तो हो. तिणें 2 सुपुर्ले नाणे तातूंत घाले. एके विधवे बायलेन 2 सुपुर्ले नाणे देव मंदिराचे पेटेन घाले आनी हें पळोवन तिणें आपलें आसलें तितलेंय घालून देखून जेजून तिची वाखाणी केली. आयचो आयतार साद्या काळाचो 32वो आयतार आनी तो महादोन प्रांतीक वेदी सेवकांचो आयतार. आमचे फिरगोजेन जायतीं सुपुल्लीं भुरगीं ते विदे भाशेन आपलें आसा तितलो आपलो वेळ आनी गूण ह्या वेदी सेवे वरवीं जेजूक भेटयता. सगळीं वेदी सेवकां वेदीची सेवा करूंक ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी तांचे मदलीं जायतीं देव आपोवणे आमचे पवित्र सभेक फावो जावन आमची मागणी देवाक उबारुया. मोगाच्या बाबयनो खेद भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वाचुया ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत. आनी सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां कोण भाशेन देव आमकां उदार मनाची उदार काळजाची मनशां जावंक आपयता. जायते पावटी आमी आमचें उदार मन
दुसऱ्या सवें दाखोवंक ना. आमी केद भाशेन सामटीपणां केल्यात. जायते फावटी आमी दुसऱ्याक आमच्यो गरजो जेन्ना आमचे लागीं घडटाले तेन्ना आमी दिवंक पावूंक ना. तर ह्या पातकाची आमी दूख धरुया आनी सगळीं आमी बाराबर म्हणया. हांव पातकी सोडपळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांगपाक मारी सगळ्यांक देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सळेस्पळा देवा लागीं विनोद करात आनी प्रार्थना मागता. सोर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. ह्या मिसा बेठी आमी केद भाशेन जोण एकल्याच्या गरजा पासत मागुया. तशेंच जाणी आमकां तांचे पासत मागूंक लायलां तांचे पासत आमी मागुया.
प्रार्थुया. सोर पवेदार देवा, आमच्या कोनवाड्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कोर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू देशी. तो करो देव पळयत आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजोर चलयताय सासनाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा उठलो आनी जाफारात शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना तूं एक विधवा जडो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनान घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो, सर्वेश्वरा, जिवे देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. मूठभर मात पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जडो एकठांय करतां आनी त्या उपरांत आमी मरतले. एलिजान म्हणलें, भिये नाका, तुवें सांगलां तशेंच वचून कर. पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेश्वर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, आख्खे पिर्तुमेचेर सर्वेश्वरान पावस धाडी पर्यंत दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती वस्तरी गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशेंच केलें. ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलिजा उद्देशी सर्वेश्वरान सांगलोलें तशें दोणान पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतरें. देवाचें वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, ओतमे म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. परतून म्हणया, ओतमे म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. सर्वेश्वर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमाडो भोगतल्यांक खातीर तो नीट करता. बुकेलोल्यांक तो ग्रास दिता. कोयद्यांच्यो सांकड्यो सर्वेश्वर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. सर्वेश्वर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागवलोल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेश्वर परक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेश्वर अपुरबाय करता, पूण पातकेंची पावलां तो घुस्पायता. शिवन्ना, जो पिणगेचे पिणगेक तुजो देव, तोच सर्वेश्वर राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. हेब्रवाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्रस्थानान खऱ्या पवित्रस्थानाचें फकत एक चित्र असल्या पवित्रस्थानान जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हणल्यार सर्गीच्या पवित्रस्थानान भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपलें न्हूय रगत घेवन पवित्रस्थानान भितर सरता. अशें
क्रिस्ताक आपली बेटवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायती पावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच पावटी आपणाचो यत्न करून पातोक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशे मनीस एक पावट मरतात आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा, तशें सोमेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाचो यत्न केलो. आनी दुसरे पावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारोणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उद्गार. खोशे मनान जीं कोण गोरीब तीं खरेंच बागी, सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं, मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. आपले शिकवणेन जेजून उर्पोजीक म्हणलें, धर्मशास्त्रा विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवंक, तिंट्यार सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो स्वात्यो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांची पिसां घेवन विधवांचीं घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां ते वोन लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटयेन दुडू घालता तें चोत्रायन पळोवन आसलो. आनी सोबार ग्रेस मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घातले. आपल्या शिस्सांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू घालतात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घालां. तर सगल्यांनी ओगळें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणो, केरला शारांत ही घोडणी घोडली. एक 60 वर्सांची वस्तोरी ह्या पॅन्डमिकाच्या काळांत के भाशेन जायतें लुकसाण जाल्लें आनी हे वस्तोरीकय जायतें लुकसाण जाल्लें. ती आपल्या घोरकारा सांगाता आनी आपल्या भावा सांगाता आपले दीस सारताली. आनी घरा सायडीनूच एक ल्हानशें च्यायेचें दुकान आसलें आनी च्या विकून आपले दिसपट्टो सारताली. जेन्ना हें कोवीड आयलें, सगळें बंद जालें आनी तिचे लागीं खंय 20 बोकड्यो आसल्यो आनी ती ह्या बोकड्यां वरवीं के भाशेन आपलो दिसपट्टो सारताली. आनी जेन्ना तिणें खंय न्यूजाचेर आयकलें
की जायत्या भुरग्यांनी की आपले ह्या दोन पेटे आपले ह्या पयशे कितें एकठांय केल्ले ते खंय कोवीड रिलीफ चीफ मिनिस्टर्स फंड हातूंत घाल्ले आनी हे चीफ मिनिस्टर उलयता आसतना तिणें हे वस्तोरेन खंय आयकल्लें आनी तिकाय दिसलें खंय आपुणूय कितें कोत्तोली म्हूण आनी तिणें आपल्या गोरकारां सांगाता निर्णय घेतलो की तांच्यो 20तल्यो 2 बोकड्यो विकूंक आनी ताणें खंय त्यो 2 बोकड्यो विकल्यो तिका खंय 12,000 मेळ्ळे 12,000तल्यान 5,000 खंय तिणें आपले रेंट फारीक करूंक घराचें भाडें फारीक करूंक दवरलें 2,000 इलेक्ट्रिसिटी बील फारीक करूंक दवरलें आनी 5,000 उरलोले ते खंय ह्या चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड कशें तिणें दिवंक येवजिलें आनी जेन्ना ती एके भाशेन तांच्या सामकाराच लागींच पुलीस स्टेशनार गेली थंय ते घेयना जाले म्हणटूच ती कलेक्टराच्या ऑफिसांत गेली आनी थंयसर तिणें हे पयशे दिले आनी कांय दिसा उपरांत जायते तिका फोन कॉल येवंक लागले खंय की तिचें हें आपकुशें मोन जायत्या जाणांनी आपले जायते दुडू ह्या रिलीफ फंडांत दिल्ले पूण हे वस्तोरेन खंय उण्यांतले उणे पयशे ह्या रिलीफ फंडांत घातलोले म्हणटूच जायते जाणांनी तिका वाखाणली आनी तिचो गोरकार हो जो पिडेंत आसा के भाशेन तिणें सांगलोलें की म्हजो गोरकार पिडेंत आसा पूण ह्या दोतोरान जायत्या दोतोरांनी खंय ताका फोन कॉल केलो आनी कसली आदार आसा जाल्यार तुका जाल्यार सांग म्हणलें पूण तिणें म्हणलें खंय ना म्हजे लागीं घोडटा आनी हें म्हजें देणगी न्हय एक बेश्टें डोनेशन कशें कित्याक म्हज्या काळजाक लागलां त्या पासत हांवें दिल्लें आसा आनी जायत्या जाणांक बरें हांव मागता म्हाका भाव भयणो कितलें उदार मनाचें उदार काळजाची वस्तोरी काय तशेंच जायते फावटी आमी घोडी आयकलां आसतलें जायतीं असलीं मनशां आमच्या जिवितांत येतात जाय घोडे आमच्या लागीं घडोना अशे भाशेन हे वस्तोरे भाशेन केल्लें उदार मन जशें पळय आयच्या शिवर्तमान आमी आयकलां जेजू एका जाग्यार बसता आनी पळयता एके 2 पेटेन एक वस्तोरी येता आनी आपले 2 नाणे घालता तिच्या दिसपोट्या पासत ते 2 नाणे आसले पूण तरी आसतना ती वस्तोरी आपले 2 नाणे ह्या पेटयेंत घालता हें जेजू आपल्या शिसांक दाखयता तशेंच मोगाच्या भाव भयणो नवीन चावला आपल्या बायोग्राफींत बरयता खंय मादर तेरेजाच्या विशीं जेन्ना मादर तेरेजा लोकां पासत देणगी जाताली के भाशेन ह्या दुर्बळ मनशाक दिसलें खंय आपुणूय कितें दितलो हो गरीब हो भिकारी जेन्ना आख्खो दीस आपलो सारता एक 2 नाणे तो भीक मागून घेता तेन्ना ताका दिसता हांवूय हे 2 नाणे ह्या मादर तेरेजाक दितलो आनी जेन्ना हो मादर तेरेजाक मेळटा के भाशेन तो सांगता हांव हे 2 नाणे दिवंक सोदता तेन्ना मादर तेरेजा नियाळ करून आपल्याच मनान म्हणटा जर तर हांवें नाणें घेतलें जाल्यार ह्या भिकाऱ्याक आपलें जेवण खाण जेवंक मेळचें ना आनी जर तर हांवें नाणें घेतलें ना जाल्यार के भाशेन ताका जायतें दूख भोगतलें मोगाच्या भाव भयणो अशे भाशेन कितलीं मनशां आमच्या जिवितांत मेळटात काय उदार मन उदार काळीज आमचें दाखोवंक आमकां के भाशेन देव सुचयता 4 भाशेन उदार मन आमकां पळोवंक मेवता पयले भाशेन आपकुशें मन विलिंगनस जेन्ना आमच्या गांवांत कसलें फुंगसांव जाता आमकां दिसता आमी त्या फुंगसांवान पार्टिसिपेट करचें हो हाजीर जावचें आनी म्हजेय देणगी हांवें दिवची जावं के भाशेन कोणाच्या घरान कोण सोंपता ताका गोडी घडोना के भाशेन काशां हाडूंक हांव म्हजे लागीं घोडटा त्या भावाक आदार करूंक हांव विलिंगनस दाखयतां आपकुशें मन दाखयतां हांव म्हजो आदार ताका दितां हें पयलें भाशेचें उदार मन दुसरें भाशेन आसा तें फोर्सफूल फोर्सान दिवप
जायते पावटी फोर्सान दुसरो म्हाका सांगता तुवें दिवंक जाय म्हणटच तुवें दिवंक जाय, म्हाका मन ना दिवंक पूण तरी आसतना म्हाका फोर्स केला त्या पासत हांव दितां. तेच भाशेन कंडिशनल फावोर मनान दवरून हांव दितां. जेन्ना म्हाका दिसता हांव दितलो आनी हांव कित भाशेन ताचे कडल्यान दोबरादान घेतलो हें फावोर मनान दवरून हांव म्हजी देणगी दितां. चवथे सुवातेर फावोर मनान दवरिनासतना अनकंडिशनल जेन्ना हांव कितें म्हज्या दुसऱ्या भाव भयणाक हांव दितां, हांव अनकंडिशनली दितां, फावोर दवरिनासतना. हांव म्हाका कांयच चिंतिना, म्हजें कांयच चिंतिना, पूण दुसऱ्याचें चिंत्ता. हें अनकंडिशनल लव, अनकंडिशनल जनरोसिटी टुवर्ड्स अदर्स. दुसऱ्या सवें बरें मन दाखयता, आपकुशें मन, उदार मन मोगाच्या भाव भयणो. आनी तेच भाशेन खुशालकायेन आमी दिवंक जाय. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां भाग्यवन पावलो अशें म्हणटा, जेजू हो देव आमचो मोग कोत्ता जेन्ना आमी आमचे खुशालकायेन दुसऱ्यांक दिता. जशे परी पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां जेन्ना एलिजा प्रवादी एका भायल्या गांवांत गेल्लो तेन्ना एका वस्तेर विधवा वस्तोरेक तो मेळ्ळो आनी ताका जेन्ना भूक लागली तो मागता आपल्याक थोडें उदक आनी एक पाव ओ कुडको दी म्हूण. आनी तेन्ना ही वस्तोरी म्हणटा म्हजे लागीं तितलें ना तुका दिवंक, पूण तरी आसतना हांव प्रयत्न कोत्ता कित्याक म्हजे लागीं म्हज्या पुताक आनी म्हाका थोडेंच आसा. तो प्रवादी म्हणटा तुजे लागीं घोडटा ते भाशेन तूं दी. आनी जेन्ना ती आपले हुजनांत वेता के भाशेन दोबरादान ती पळयता की दोबरादान देवान हें मल्टिप्लाय केलां, देवान अदीक तिका दिल्लें आसा. मोगाच्या भाव भयणो, तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत जायतें देव आमकां दिता, पूण आमकां दूख भोगता कांय पावटी दिवंक. जेन्ना आमी दुसऱ्याक दिता तेन्ना आमकां दूख भोगूंक जाय आनी तेन्नाच खुशालकाय आमच्या जिवितांत मेळटा. जशे परी ह्या भिकाऱ्यान मादर तेरेजाक दिलें आनी तेन्नाच ताका एक खुशालकाय कशी आपल्या जिवितांत भोगली. मोगाच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत जायतें आमकां देवान दिल्लें आसा, जायती गिरेस्तकाय, जायती दौलत, पूण तरी आसतना आमी दुसऱ्याक दिवंक रोडटा. दुसऱ्याक इल्लेशें आमचें चिमटी बोर दिवंक रोडटा. तोबीत आपल्या पुस्तकांत अशें बरयता, जो कोण एक देणगी आपली दुसऱ्याक दिता उदार मनान, जो देवाचो मनीस आसा भावार्थी, के भाशेन देव ताचेर अदीक आशिर्वाद घालतलो. जरी तर तूं चामटीपणां कोत्ता दुसऱ्यांक दिवंक, तुज्या गरिबांक दिवंक, तुकाय देव गोडे चामटीपणां कोत्तलो, तुका तुज्या जिवितांत बरेंपण दिवंक. आनी तेच भाशेन तुका जर तर जायतें दिल्लें आसा दी तुज्या लागीं घोडटा ते भाशेन. जर तर तुज्या लागीं इल्लेशें आसा दी तितल्यान कितें घोडटा ते भाशेन. हीं उतरां तोबिताच्या पुस्तकांत आमकां मेळटात. 4थो आवेसूर 6 ते 10 ओडी आमकां वाचूंक मेळटात. मोगाच्या भाव भयणो, भाग्यवन पावलूय अशें म्हणटा, जेन्ना तूं सुबेज लुंवता, सुबेज तूं उत्पन्न कोत्तलोय, तेन्ना जेन्ना तूं सुबेज तुजें उदारपण दाखयता, सुबेज तुजें उदारपण बोत्तलें, तुजें मन अदीक बोत्तलें. मोगाच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत अशें उदारपण आमी दवरूंक वावरुया. तेन्नाच आमच्याय जिवितांत एक बरेंपण, एक बरो आवेस उत्पन्न जातलो आनी आमी दुसऱ्याक जें मानता तें आमी दिवंक पावतले आनी आमच्याय जिवितांत जायतो देव अदीक आशिर्वाद घालतलो. तरी आमी सभेंतल्यान आमकां तीच कृपा आनी बोळ मागुया. सगळीं उबी रावया आनी सगळीं आमी भावताची उचाळणी करुया. सोत मानता देवाक, सोरपळयदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पळयता सांबाळलो, आंकवार मेळटा जल्मलो, पोस सुतांनी कोस सुसले,
ताका ताका कुसाळ कुसाळ सोडलो सोडलो तो मेलो आनी ताका ताका निखिपलो तो मेले आमी देंवलो तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्व देवाच्या उज्यात बसला तुवें तांच्या आमल्याची मुसबे करून घेतलो सात माता पळयतात कातोली पळय सबे बोदकांचो एकतात पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी धर्मीक बाबा भयणींनी जेजूच्या उदारपणाचेर नियाळ करून आपले पोरजे सोबें उद्दार जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांक एक सारको मान दिवंक आनी सगळ्या सोबें उदार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणींनी मागण्या वरवीं जेजूचें बोळ सोदूंक आनी भलायकी आसलेल्यांनी तांची फावो ती सेवा करूंक उदार काळीज तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळीं आमची वेदी सेवकां जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी वेदीची सेवा उद्देशीं आपलें जिवीत क्रिस्ती मुळ्यांनी आकारून हाडूंक आनी तांच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वेदीची सेवा करूंक उत्तेजन आनी बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. वेदीचे सेवे उद्देशीं ल्हान भुरगीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांनी आयकतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पावल मारतात. जायत्या आमच्या वेदी सेवकांनी जेजूचो ताळो आयकूंक याज्ञिकपणाक आनी धर्मीक जिविताक खांद मारूंक देवा लागीं मागुया. भोव दोयाळ बापा, ही आमची कांय मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमी मागता आमच्या ह्या समाजा पासत जो हे पिढये वरवीं जायतो कश्टवला तर बऱ्या मनशाच्या उदार मना वरवीं ह्या मनशाच्या जिवितांत उदारपण पळोवंक आनी तांणी घेवंक तूं तांकां तांचे सांगाती राव बापा आनी तांकां जेवण खाण पांगरूंक आनी घर दिवंक मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमच्या दादा दोस्ती रूपा आमच्या दादा दोस्ती रूपा
volan oto babaच्या दिसा आमचे काळजीन सोर्या रूपा आमचे काळजीन सोर्या रूपा Osman dunia wardanaco Audeka tu betoi lolo Exai soda suka beti Orbi loli tu cirosni Osman dunia wardanaco Audeka tu betoi lolo Exai soda suka beti Orbi loli tu cirosni म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपविदा देवापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पोवे सोबेच्या दावा सोर्वेस्पोर मानून घेवं प्रार्थुया मोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता ही आमची बेटोवणी पसंत जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टा आनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारान सासनाच्या देवा सोरकाड्यान सोरतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदन तिचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिल्लो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जीवनपणाक जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं देखून आतां सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पळयत तूं सगल्या पळयतपणाची जोर तुज्या पळयत आत्म्यान धाडून निद्देली पळयत कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मळून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बावा ताचो गोटपोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी ओंडोता आनी एकाचे पियेता. तितलेच भक्ती तूं वैभव आनी सोड, आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडून चिकाव तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जेवणपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमां समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाचे माय सांगाती बागेवन फ्रांसीस शावेर, बागेवन दोन मृतां, बागेवन सुसेवाज आनी सोडकाल तुमकां मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. गिव अंटील इट हर्ट्स यू म्हणजे दी जेन्ना तुजे लागीं घोडटा, तुका दुखो पर्यंत तुवें दिवंक जाय. मोगाच्या बाबूयनो, आयज आमचे भाशेन तेंच उदार म्हूण आमचें सगळें आसूं म्हूण आमी बापा लागीं मागुया की आमी आमचे लागीं जेन्ना घोडटा कशे भाशेन कितलें आमी दिवंक जाता तें आमी दिवंक. कितलें दिता तें इम्पॉर्टंट न्हय, कितलें गरजेचें न्हय, पूण कसल्या मनान तूं दिता तें गरजेचें. तर हेंच मन उदार मनाचें आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो एक रायज आमकां दी आनी आमचे चल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यां पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें अवतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नोयपणच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी जे खुशेपण तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजूर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पोयत जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मोनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. सुमानाची कार्यावळी भाशेन आसा. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ 6 वरांचेर सेंट एंथनी समुदाय जिना. दुसरे मीस 7:15 पेंटा फोंडवे समुदाय आनी तिसरे मीस 8:30 वरांचेर आमचे ऑल्टो बॉयज कोत्तेले. चवथे मीस दोतोनीच्या भुरग्यांक जातलें. सायबिणीची बेटीची मांडावळ हे भाशेन आसा. 8वेर सेंट जोझफ समुदाय कोपेलबाट 6 वरांचेर सुरवात सांतान गोमिसाचे लागीं मागणें कोपेला लागीं. 9 वरांचेर आवर लेडी ऑफ अलंकनी समुदाय रेंद्राबाट सुरवात डेरियल डिसोजाच्या घरा लागीं आनी मागणें फ्रांसिस्को गामाच्या घरा लागीं. 11वेर सायबिणीची बेट लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय जयराम नगर सुरवात फ्रांसीस वाज हाच्या घरा लागीं आनी मागणें होली क्रॉस. कोणाकूय तो जिविताचो प्रकाश जावं डेली फ्रेश जावं ताणें आमच्या सांकिस्तांव फ्रांसिसा लागीं आपलें नांवां दिवचीं म्हूण मागता. CYFCन कॅन्टीन केलां. तुमी तांचें कितेंय विक्रेक घेवन तांकां मजत करची म्हूण मागता. कोणाकूय तर ऑल्टर सर्वसांक भुरग्यांक तुमी धाडून दिवची गरज आसा. आमकां गरज ह्या ऑल्टर सर्वराची. आज आमी तांचो दीस समोर उमतां. वेदी सेवक आमी म्हणटा चेडूं जावं चेडो ताणें आपलीं नांवां मायरन लुकस नाजाल्यार स्टेफनी लुकस नाजाल्यार जेरिको वास हांचे लागीं दिवची म्हूण आमी मागता. आमी किरीत दिनवासतांव फादर बर्नर्ड हाका पालोटी फादर्स आमचे मदें येवन आज मिसाची समोरवणी केली देखून ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. सोर पद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देवा दिवस देवा